श्री विठ्ठलाक नारायणाचो वा कृष्णाचो अवतार मानतात. विठ्ठलाची आकृती सावळ्या रंगाची, ताची प्रतिमा विठ्याचेर उबी, ताचे दोनूय हात कमराचेर, ताच्या गळ्यान तुळशीची माळ आनी कपलाक चंदनाचो तिबो. दर आषाढी आनी कार्तिकय एकादशीक पंढरपुराक वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान वेगवेगळ्या जाती धर्माच्या विठ्ठल भक्तांची वारी वयता. सुमार 800 ते 1000 वर्सां सावन ही वारीची परंपरा आयज मेरेन चलत आयल्या. वारकरी मनांत विठ्ठलाची भक्ती भरून हातान ताळ घेवन पंढरपूरची वाट धरतात. फाटले 3 दीस पावस सेगीत पडत आसा, हाका लागून लोकांची जीण विस्कळीत जाल्ली. मात आयज पावसान मातसो विसव घेतिल्ल्यान लोकांक सूज जाला. व्हडा भक्तिभावान सुरू जाल्ली विठ्ठल भक्तांची वारी पंढरपुराक पावली. पूण ह्या वर्सा मात पंढरपुरान फाटल्या वर्सा इतली गर्दी दिसना. 70 वारकरी मंडळान उस्तें सावन सुरू केल्ले वारीन जायत्या लोकांनी वांटो घेतिल्लो. ह्या विठ्ठल भक्तांनी व्हडा भक्तिभावान वट्ट 365 किलोमिटराची ही वारी पुराय केली. पंढरपूर पावल्या उपरांत विठ्ठल भक्तांनी आपले अनुभव सांगले. म्हाजे तर ध्येय असले की जेंकां आमी वारी व्हरतले तेंकां आनंदान व्हरप आनी आनंदान परत घरा पर्यंत पोचोवप हें ध्येय असलें. त्या कारणान आमकां खंयचीच अडचण अशी दिसूंक ना. सगळ्या माऊलींनी बऱ्या प्रकारचे सहकार्य केले. त्या खातीर ही वारी जी आसा ती वारी बऱ्या हेतून पार जाली. सगळ्यांचे तशें हांव ह्या बद्दल देव बरें म्हणटा. जर तर इच्छा आसा जाल्यार भक्ती दवरली, श्रद्धा दवरली जाल्यार त्या जाग्यार सगळें जावन वयता. म्हणून मनशान तशेंच दवरली श्रद्धा म्हणजे ऑटोमॅटीक जाता. खंय तरी देव सहाय्य करता. देवान म्हटलें ना तूं 1 कदम तर फुडें घालशील जाल्यार आपूण 10 कदमाचेर तुजेर हेल्प करतलो. आमी तो घालूंकच सोदिना जाल्यार मागीर देव कितें म्हणटलो, चल तूं दुटा ना जाल्यार मागीर आपूण तुका आनी कितें करूं म्हणून आपूण 1 कदम फुडें घालूं जाल्यार तुजी वाट मोकळी करून दिता. गोंया सयत हेर वाठारांतले वारकरी लेगीत पंढरपुराक सुखरूप पावले आनी तांच्यांनी विठ्ठलाचें दर्शन घेतलें. विठ्ठल नामाचो गजर करीत भक्तिमय वातावरणांत आशिल्ल्या विठ्ठलपूर सांखळेच्या श्री विठ्ठलाच्या देवळान आषाढी एकादशी व्हडा उमेदीन मनयली. गोंयचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सकाळी श्री विठ्ठल रखुमाईचो अभिषेक लेगीत केलो. आषाढी एकादशीच्या निमित्तानं आपल्या गोव्यातील पंढरपूर म्हणजे साखळी या विठ्ठलपूर गावामध्ये दरवर्षी आषाढी एकादशी मोठ्या प्रमाणामध्ये साजरी होते. गोव्यातून वेगवेगळ्या ठिकाणी वारी या ठिकाणी येतात आणि मोठ्या भक्तिभावाने लोक तिथे येऊन पांडुरंगाचं दर्शन घेतात, पांडुरंगाची पूजा करतात. आणि त्या निमित्तानं मी पण दरवर्षी या ठिकाणी यायचा योग मला पण मिळतो. तर सगळ्या लोकांना कोरोनामुक्त गोवा आणि गोव्याचा सर्वांगीण विकास व्हावा, सर्व दृष्टीने गोव्याचा विकास व्हावा यासाठी पांडुरंगाच्या प्रार्थना केली आणि सर्व लोकांसाठी चांगलं आरोग्य आणि गोव्याची प्रगती मोठ्या प्रमाणामध्ये महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री पदाचो कार्यभार हातीन घेतल्या उपरांत पयलेच खेपे एकनाथ शिंदे आनी तांची घरकान्न लता हांच्या हस्तुकी विठ्ठल रखुमाईची महापुजा जाली. गोमंतक टीव्ही कडल्यान तुमकां सगळ्यांक परत एकदा आषाढी एकादशीची सुखमय आनी हुनहुनीत परबी.